नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार पळोवया. आयच्यो मुखेल खबरो. संसद भवनात आयज भाजपाच्या अनुसूचित जाती जमातीच्या खासदारांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची घेतली भेट. क्रिमी लेयर तजवीजी संदर्भात जाली चर्चा. एर्नाकुलम पुणे मजगती धावपी कोंकण रेल्वे मार्गावेल्या प्रवाशी गाडयेक थिवी स्थानकाचेर थांबो दिवचो. राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांची राज्यसभेत मागणी. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे फुडारपणाखाला पर्वरे मंत्रालयात राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन समितीची जाली बसका. पावस आनी हुंवारात जाल्ल्या लुकसाणाचो घेतलो नियाळ. संवसारीक आदिवासी दिसा निमतान बाळ्ळी कुंकळीच्या आदर्श सभागृहात खासा कार्यावळ. गुणवंत विद्यार्थी आणि मोलादीक योगदाना खातीर समाज बांधवांचो जालो भोवमान. पॅरिस ऑलिंपिक सर्तीत भालोफेकपटू नीरज चोपडा हाणें इतिहासीक कामगिरी करत जोडले रुप्या पदक. जाल्यार दादल्यांच्या हॉकी पंगडान मेळयलें कांशा पदक. राष्ट्रपती प्रधानमंत्र्यांनी भेटली परबी. आनी आतां खबरो विस्तारान. संसद भवनात आयज भारतीय जनता पक्षाच्या अनुसूचित जाती जमातीच्या खासदारांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. अनुसूचित जाती जमातींतल्या क्रिमी लेयरच्या तजवीजी संदर्भात ह्या वेळार चर्चा जाली. अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गा खातीर उपश्रेणी निर्माण करप शक्य आसा असो निर्णय कांय दिसा आदी सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लो. त्या फाटभुंयेर ही भेट महत्वाची आसा. दोन 2024-25च्या केंद्रीय अदमासपत्रकात खेडेगांव आणि शारी दोन्ही वाठारांच्या उदरगती खातीर अर्थीक तजवीज केल्या अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी म्हळां. पीएम आवास येवजणे खातीर 3 कोटी अतिरिक्त घरां बांदपा खातीर खासा अर्थीक तजवीज केल्या अशें निर्मला सीतारमण हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. Growth in housing sales in cities has been particularly impressive, indicating that urban households are diversifying the deployment of their savings. In 2023, residential real estate sales in India were at their highest since 2013, witnessing a 33% year-on-year growth with a total sale of 4.1 lakh units in top 8 cities. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज लोकसभेत रेल्वे मंडळ दुरुस्ती विधेयक सभागृहात मांडलें. रेल्वेक अधिक सक्षम करपा खातीर ही दुरुस्ती करप गरजेचें अशें रेल्वे मंत्री वैष्णव हांणी दुरुस्ती विधेयकाचे समर्थन करतना सांगलें. अगर 3 अलग अलग रेलवे नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए हैं तो जैसे मान लो आज भी कई बार ये प्रश्न आता है, माननीय सांसद महोदय भी कई बार प्रश्न पूछते हैं कि सामान मान लो एक जगह से चढ़ा रेलवे में और दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है तो रेवेन्यू जो भी सामान चढ़ा रहा है वो तो सारा का सारा अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे देता है, लेकिन बीच में जितने भी रेलवे सिस्टम आए उन रेलवे सिस्टम की भी ज़रूरत होती तभी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है. फिर सेम डायमेंशन होने चाहिए, सिमिलर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, रेलवे का टाइम टेबल यूनिफाई होना चाहिए. ये सब व्यवस्थाओं को देखते हुए 1905 में रेलवे बोर्ड को बनाया गया था. और जब 1989 में 1989 में जब नया कानून आया, इंडियन रेलवे एक्ट ऑफ 1890 को रिप्लेस करके 1989 का एक्ट लाए, उसमें एक ये कमी रह गई थी कि रेलवे बोर्ड को स्टैट्यूटरी पावर देने का जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए थे. एक उसके साथ सेविंग क्लॉज के जरिए से लिंक रखा था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ, लेकिन ये एक कमी थी जिस कमी को ये बिल के माध्यम से पूरा किया जा रहा है. इससे रेलवे बोर्ड के कंप्लीट पावर्स एनहांस होंगे और रेलवे की एफिशिएंसी में इससे बढ़त मिलेगी. कोंकण रेल्वे मार्गावेली एर्नाकुलम पुणे रेल्वे एक्सप्रेस ह्या रेल्वे गाडयेक गोंयांतल्या 3 स्थानकांचेर थांबो दिवचो अशी मागणी राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज राज्यसभेत केली. सध्या ही गाडी गोंयांत फक्त मडगांव स्थानकाचेरच रावता, ताका लागून उत्तर गोंयांतल्या प्रवाशांची गैरसोय जाता हाचे कडेन तांणी रेल्वे मंत्र्यांचे लक्ष ओडलें. Currently, there is no direct rail service connecting North Goa district to Pune, which forces thousands of passengers to travel to Madgaon in South Goa district
to board these trains. This situation leads to longer travel times and higher cost. Passengers from North Goa often have to choose between taking a direct bus to Pune or traveling to Madgaon in South Goa district first, both of which are inconvenient and expensive. During peak season, bus fares increases significantly, adding financial burden on passengers. Without a direct train connection, North Goa residents must make a trip to Madgaon in South Goa district before continuing their journey to Pune, which adds considerable time and increased fatigue. Alternative transport like buses or taxi further increases passenger budgets. Students, professionals and even patients traveling between North Goa district and Pune face significant inconvenience. आज राज्यसभा आणि लोकसभेचे कामकाज अनिश्चित काळाखातीर स्थगित झाले. राज्यसभा आणि लोकसभेच्या सभापतींनी हे विषयीची घोषणा आज केली. या सत्रात लोकसभेत जम्मू काश्मीर विनियोग विधेयक 2024 पारित झाले. 22 जुलैक सुरू झालेल्या ह्या अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या 15 बसका झाल्यो, जातून लोकसभेत 4 विधेयकां मान्य झाली, जाल्यार राज्यसभेत 3 विधेयकां मान्य झाल्याची माहिती संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हांणी पत्रकार परिषदेत दिली. आप सब जानते हैं, फाइनेंस बिल, जम्मू कश्मीर एप्रोप्रिएशन बिल, भारतीय वायुयान विधेयक, डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024, the readjustment of representation of scheduled tribes in the assembly constituencies of the state of Goa bill 2024, the appropriation bill number 2024, Waqf amendment bill 2024, the Mussalman Waqf repeal bill 2024, banking laws amendment bill, carriage of goods by sea bill, bills of lading bill, the railways amendment bill, ये सारे लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए हैं. आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए, अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. ह्या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन समितीची बसका आयज मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला पर्वरे मंत्रालयात जाली. ह्या बसकेक येणावळ मंत्री आतानासियो मोन्सेरात आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. अंदू पावसान वर्सुकी सरासरी हुपून बऱ्याच जाग्यांचेर पालसणां कोसळप, घरां पडप आनी झाडां हुमटून व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें. ताचो नियाळ मुख्यमंत्र्यांनी बसकेत घेतलो. 70 तालुक्यांत 3 जाग्यांचेर पालसणां कोसळून लुकसाण जालें. पुराय राज्यांत जाल्ल्या लुकसाणीचो नियाळ घेवपा खातीर नेमिल्ल्या समितीक 3 म्हयन्यांची मुजतवाड दिवपाचो निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी आयज जाल्ल्या बसकेत घेतलो. बसके उपरांत तांणी खबराकारांक ही माहिती दिली. देन कलेक्टर मामू हगे ही चेअरपर्सन आशिल्ली. कमिटी मेंबर्स जे आशिल्ले हे चीफ कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट मिस्टर जगास्तीन, इट इज IFS डेप्युटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्टेड बाय द संजू मयेकर, प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर, ताज्या उपरांत रिप्रेझेंटेड बाय द इंजिनियर नेली अक्षेकर, एक्सपर्ट मेंबर डॉक्टर मनोज बोरकर, इज प्रायवेट फ्रॉम युनिव्हर्सिटी, सुरेश कुंकळीकर, डॉक्टर MK जनार्दनन, इवन दो NITतलो मेंबर आशिल्ले, राजू चतुर्वेदी आणि डॉक्टर प्रणब मुखोपाध्याय, हे सगळे प्रायवेट मेंबर ह्या कमिटीचेर आमी अपॉइंट केल्ले. तांच्यांनी साट्रा हांगासर जाल्लो लँडस्लायड ऑलमोस्ट 2 वरां चलोन वचोन थंयसर प्रॅक्टिकली पळयलें आनी कित्याक लँडस्लायड जालो ताची वेगवेगळी कारणांय सोदली.
हाजे मेंबर सेक्रेटरी आशिल्ले बाब आमचो बायोडायवर्सिटी बोर्डाचे मेंबर सेक्रेटरी बाब डॉक्टर प्रदीप सरमुकादम हे टोटली ही टीम कोऑर्डिनेट करताले. कॉपटेक एक्सपर्ट मेंबर दिलीप आरोलकर आणि डॉक्टर मनोज इब्रामपूरकर हे ताजेर कॉपटेक मेंबर आशिल्ले. मामलेदार सत्तरी, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सत्तरी आणि अदर ग्राउंड स्टाफ ह्या सगळ्यांनी तांकां मदत केली. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज गोंय कुशळटाय आनी उद्देग खात्याच्या मुखेल कार्यालयाक भेट दिली. त्यावेळार तांणी खात्याच्या वतीन सुरू आशिल्ल्या उदरगतीच्या आनी उद्देजक विशय गजालींचो नियाळ घेतलो. अधिकाऱ्यां वांगडा चर्चा करून सामान्य लोकांक बरी सेवा दिवची अशी सुचोवणी केली. स्किल डेव्हलपमेंटाच्या हेड ऑफिसांत हांव मुद्दामून आयिल्लो सकाळी, जेणे करून हांव म्हज्या पूर्ण डिपार्टमेंटाची प्रॅक्टिकली थंय वचून रिव्ह्यू घेवपाक हांवें सुरवात केला. आनी त्या खातीर हांव सगळ्या स्टाफा कडेन तांचो रोल कितें, तांचें काम कितें करता हेजेरूय उलयलो. आनी एकंदर म्हज्या लक्षांत आयलां की थोडेशे ग्राउंड लेवलाचेर वॉकेशनल इन्स्ट्रक्टर आनी हेंच्यांनी आहा पळय न्ही, प्रॅक्टिकली थंय वचपाची गरज आसा. एकंदर 10 ITI आनी 10 ITIंतल्यान आमी खूब मोठ्या प्रमाणात भुरगे वेगवेगळ्या स्किलान ट्रेन करता. म्हाका दिसता हेन्सफोर्थ हांव सगळ्या ऑफिसांनी म्हणजे म्हाजी डिपार्टमेंट्स आसा तितूर प्रायोरिटी दिवन वतलो. बाकीच्यांनी वतलोच वतलो, बट म्हाज्या डिपार्टमेंटांनी प्रायोरिटी दिवन त्याच बरोबर बाकीच्या ऑफिसांनी विजीट करतलो, इन्क्लुडींग ग्राउंड लेवलाचेर जी ऑफिसर्स आसा म्हणजे तालुका लेवलाचेर ITI आसा थंयसरूय विजीट करतलो, जेणे करून ते मॉनिटर जावपाक जाय आनी आमचे प्रिंसिपल्सांनी ते आपलो रोल जो आहा पळय न्ही तो तेंच्यांनी परफॉर्म करपाक जाय. शिरोडेच्या भटवाडीत 10वो राष्ट्रीय हातमाग दीस मनयलो. राष्ट्रीय हातमाग दिसाच्या कार्यावळीचें उक्तावण उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या हस्तुकीं जालें. 7 ऑगस्ट हो दीस पुराय देशभर हातमाग उद्देशा विशीं जागृताय आनी हातमागाचें महत्व जनतेक कळचें म्हूण मनयतात. हातमागा वरवीं तयार जाल्लीं उत्पादनां पारंपारीक नक्षीकाम केल्लीं आनी पर्यावरण पूरक आसतात. आत्मनिर्भर जावपाची मोख मतींत दवरून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांणी स्वदेशी चळवळ सुरू केल्ली अशें ह्या वेळार उलयतना उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें. 1987 वर्सा शिरोडा मतदारसंघात गोंयांतली पयली हातमाग संस्था सुरू जाल्ली. हातमागाच्या माध्यमांतल्यान गांवगिऱ्या वाठारांतल्या बायलांक आत्मनिर्भर जावपाक मजत जाता अशेंय तांणी सांगलें. संवसारीक आदिवासी दिसा निमतान अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या गोंय फाट्यान प्रस्नावळ सर्त आयोजीत केल्ली. ही सर्त 11वी आनी 12वेच्या भुरग्यां खातीर इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांजा सभाघरांत आयोजीत जाल्ली. ह्या वेळार कामगार आयोगाचे आयुक्त लेविन्सन मार्टिन, कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळीप, आदिवासी कल्याण खात्याचे संचालक दशरथ रेडकर, अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष दीपक करमळकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ही प्रस्नावळ सर्त भगवान बिरसा मुंडा हांच्या जिणेची म्हायती मेळोवन घेवपा खातीर आनी तांणी इंग्रजां आड दिल्ल्या झुजा विशीं जाणून घेवपा खातीर आयोजीत केल्या अशें ह्या वेळार उलयतना अनुसूचित जाती जमातीचे अध्यक्ष दीपक करमळकर हांणी सांगलें. ह्या वेळार कामगार आयोगाचे आयुक्त लेविन्सन मार्टिन हांणी लेगीत जमिल्ल्या विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. In the Director of Sports and Affairs, Director of Art and Culture. And lots of things our government have done, and recently even introduced the political reservation of STs in the Lok Sabha. So this is a great achievement of the government. I thank government from the bottom of the heart, not only this and supporting and this program. Today being 9th August is celebrated as a tribal day. This also started from the United Nations in 1994, declaring that this day be commemorated as Indigenous Peoples Day. Now this year's theme is, I guess, today's youth for indigenous youth for self-determination. Now you people are the future of tomorrow for this nation. You can be the change that you want to be. गोंयांत उटंगराचो पावस सुरू असतानाच दूधसागर घसघशा लागीं मालवाहू रेल्वेचे 3 डबे रुळावेल्यान घसरल्याची खबर मुखार आयल्या. सुदैवान ह्या घडणुकेत जिवीत हानी जावंक ना. ह्या अपघाताक लागून वास्को निजामुद्दीन आनी निजामुद्दीन ते वास्को ह्यो दोनूय गाडयो वेगळ्या मार्गान वळयल्यात. आयज दनपारां 11 वरांचेर ही घडणूक घडली. ह्या अपघाताक लागून वास्को हुबळी मार्गावेली रेल्वे येरादारी थांबोवन दवरल्या. सांज मेरेन वाट मेकळी जावपाचो हावेस अधिकाऱ्यांनी उक्तायलो. अपघातग्रस्त मालगाडीत कुळसो भरिल्लो आशिल्लो आनी तो कुळे मार्गावेल्यान व्हरपाचो आशिल्लो अशी माहिती मेळ्ळ्या.
आजादी का अमृत महोत्सव ह्या कार्यावळीखाला लोकांमदी राष्ट्रभक्तीची भावना घट जावची हे खातीर हर घर तिरंगा ही मोहीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घोषित केल्या। गोंयांत लेगीत लोकांनी ह्या मोहिमेत वांटो घेवचो अशें आवाहन खेळा आनी कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी पत्रकार परिशदेंत केली। ही कार्यावळी निमतान गोंयांत वेगवेगळे उपक्रम 9 ते 15 ऑगस्ट मजगती आयोजित केल्ल्याची माहिती लेगीत मंत्री गावडे हांणी दिली। संपूर्ण देशभरात 9 तारीख ते 15 तारीख पर्यंत देशप्रेमी, देश अभिमान, देशप्रेम या संकल्पनेतल्यान तयार जाल्ले हर घर तिरंगा या कार्यावळीची रितसर रूपरेषा सांगपा खातीर आमी तुमचे मुखार आसा। एकंदरीत 2 दीस पयलू सुद्धा आमचे बाकीचे सगळे जे अधिकारी आसात, चीफ सेक्रेटरी जे आसात, वेगवेगळे आमचे डिपार्टमेंट जे आसात त्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आमचे नॅशनल लेवलाचेर बीसी जाल्ले आशिल्ली, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जाल्लें आशिल्लें आणि एकंदरीत ही चळवळ जी आसा हर घर तिरंगा ती संपूर्ण भारतातल्या सगळ्या शेवटच्या घटकापर्यंत पावचो असो तरेचो एक संकल्प, असो तरेचो एक मानस आज प्रत्येक भारतीया कडेन पावपाक जाय आणि खास करून आजचे जे युवा दमाचे तरणाटे आसात किंवा ल्हान माणकुली भुरगीं आसात तांकां ह्या भारता विशयी एक प्रेम आणि इंडिपेंडन्स हे कितें हें तांकां कळपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आजचो हो कार्यक्रम जावन आसा। गोमंतक गौड समाजाच्या वतीन बाळ्ळी कुंकळीच्या आदर्श सभाघरांत आयज 62वो वर्सुकी दीस तशेंच संवसारीक आदिवासी दीस मनयलो। ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, वासुदेव गांवकार, जिल्लो पंचायत वांगडी शोभना वेळीप, सुरेश केपेकर, गोमंतक गौड मराठा समाजाचे अध्यक्ष विश्वास गावडे, उपाध्यक्ष सूर्यकांत गावडे, सतीश वेळीप आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। सुरवेक पारंपारीक दिवली पेटवून कार्यावळीक सुरवात जाली। विश्वास गावडे हांणी येवकाराचें उलोवप केलें। ह्या वेळार मुखेल सोयरे मंत्री गोविंद गावडे हांणी समाजाच्यो अडचणी पयस करपा खातीर सगळ्यांनी एकचारान वावुरपाक जाय अशें सांगलें। आमच्या भुरग्यांक मोठे करपा खातीर पूण वस्तुस्थिती ही वेगळी आसा। आमी झेंडे घेवन भोंवले, लायले आमी आड्याचेर झेंडे, लायले आमी इलेक्ट्रीक पोलाचेर झेंडे, पूण आपले समाजाचे झेंडे आपल्या खांद्याचेर घेवन आमी केन्ना चलतले, केन्ना आमी चलतले, केन्ना आमी लायतले ही मानसिकता आज आमकां निर्माण करपाची गरज आसा। आनी ज्या समाजान, ज्या निसर्गान आमकां भरभरून दिलें त्या समाजाक आज परत देणें आसा। आणि म्हणूनच हांव इतलेंच म्हणटलो की ज्या तरेन हो समाज आज शिकिल्लो आसा, सवरलेलो आसा, फाटल्यान कितें जालें तें जालें, आमकां ताचेर कांय उलोवपाचें ना। मुखार काही गोष्टी जावपाक जायना ही जबाबदारी आमी घेवपाची गरज आसा। ह्या कार्यावळीत 10वी आनी 12वी परीक्षेत गुणवत्ता प्राप्त केल्ले विद्यार्थी हाजीर आशिल्ल्यान ह्या कार्यावळीक गैरहजर आशिल्ल्यान त्यांच्या पालकांक मानेस्तांनी भोवमानीत केलें। समाजा खातीर मोलादीक योगदान केल्ल्या कांय समाज बांधवांचो लेगीत ह्या वेळार भोवमान जालो। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसोच विसव। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है, नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे, अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, इंतिंता झंडा मने मनेगु त्रिवर्णा, वन्नतोड़े वीरगदारम त्रिवर्णम,
ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का, ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का, इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा, तिरंगा प्यारा। घोरे घोरे तिरंगा, सब घोरे तिरंगा, घेर घेर तिरंगो, ज्योति घोरे पताका। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। पळोवया मुखावेल्यो खबरो। दिल्ली मध्य घोटाळ्यांत फाटल्या 16 म्हयन्यां परस चड काळ बंदखणीत आशिल्ल्या मनीष सिसोदिया हांकां आयज थकाय मेळ्ळ्या। सर्वोच्च न्यायालयात तांणी केल्ल्या जामीन अर्जाचेर सुनावणी जाल्या उपरांत तांकां 10 लाख रुपयांच्या व्यक्तिगत जात मुचलक्याचेर जामीन मंजूर जालो। तांचे वकील ऋषिकेश कुमार हांणी ह्या निर्णयाविशीं अदीक म्हायती दिली। का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया। विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकर आयच्यान 3 दिसांच्या मालदीव भोंवडेर आसात। भारत आणि मालदीव ह्या दोन्ही देशांमधले परस्पर संबंध आणि घटमूट करपा खातीर नव्यो संधी सोदप हो ह्या भेटी फाटलो मुखेल हेत आसा। हिंद महासागर वाठारांत महत्वपूर्ण सामरीक भूगोलीक मोल आशिल्लो मालदीव हो भारताचो मुखेल शेजारी देश आसा। मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी जम्मू काश्मीरात बेगीनच्या बेगीन वेंचणुको घेवपा खातीर वेंचणूक आयोग तयार आसा अशें स्पश्ट केलें। जम्मूत आयोजीत केल्ल्या खासा पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। अंतर्गत वा भायल्या शक्तींनी कितल्योय आडमेळी हाडल्यो तरी वेंचणूक प्रक्रिया सुरळीतपणान जावची हे खातीर वेंचणूक आयोग प्रतिबद्ध आसा अशें तांणी सांगलें। मुखेल वेंचणूक आयुक्त हांच्या फुडारपणा खाला एक प्रतिनिधी मंडळ 3 दिसांच्या जम्मू काश्मीर भेटेर आसा। 2022 में J&K का डिलिमिटेशन होने के बाद 2023 दिसंबर में J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट संसद में पारित हुआ। दैट वाज इन दिसंबर 2023 और उसके बाद से ही कमीशन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट प्रारंभ हुआ कि अब हम चुनाव यहां कराने के लिए सारी लीगल प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके हैं एंड दैट मींस दिसंबर 23 से पहले हम चुनाव करा भी नहीं सकते। लोकसभा चुनाव के समय आपसे सबसे मुलाकात हुई थी, हमने सबका फीडबैक लिया था। उस समय के बाद लोकसभा के चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। उसके तुरंत बाद अमरनाथ जी की यात्रा चल रही थी और अभी खत्म नहीं हुई है, उससे पहले ही हम लोग फिर से आपके पास वापिस हैं ये जानने के लिए कि अब J&K का चुनाव कब कराया जाना चाहिए। न्यूझीलंडाची उदरगत आणि समृद्धी हातून भारतीय समुदायाची महत्वाची भूमिका आसा। न्यूझीलंडाच्या मातयेत भारताचो वास येता अशें प्रतिपादन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केलां। आयज ऑकलंडात आयोजित नागरी सन्मान सुवाळ्यात तांणी फ्रेंड्स ऑफ इंडिया संस्थेचे वांगडी आणि भारतीय समुदाय हांच्या वांगडा संवाद साधलो। न्यूझीलंडात राबितो करून आशिल्ल्या भारतीयांनी मायभूंयेचो समृद्ध सांस्कृतीक दायज तिगोवन दवरला अशें सांगून भारतीयांचे समर्पण आणि मेहनत तोखणाय करपा सारखी आसा अशें तांणी म्हळें। ऑकलैंड में ऐसे जीवंत और ओजस्वी इंडियन कम्युनिटी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए खुशी और सम्मान की बात है। आज जब मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं
न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों के साहस और उपलब्धियों को देखकर गौरवान्वित हूँ। न्यूजीलैंड के साथ हमारे संबंध बहुत गहरे और बहुआयामी है। यहाँ के भारतीय समुदाय इस खूबसूरत देश के सामाजिक ताने बाने का अभिन्न अंग बन गया है। भारतीय समुदाय ने यहाँ के विकास और समृद्धि में अहम भूमिका निभाई है। कोल्हापुरातल्या ऐतिहासिक दायज आशिल्ल्या संगीत सूर्य केशवराव भोसले नाट्यघराक काल राती भिरांकूळ उजो लागलो। उज्याचेर नियंत्रण दवरपा खातीर उजो पालोवपी दळाच्या पंगडाक सुमार 2.5 वरांनी यश आयलें। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्या कारणान हो उजो लागिल्ल्याचें थळाव्या चवकशेंत स्पश्ट जालां। ह्या घडणुकेंत सुदैवान जिवीत हानी जावंक ना, मात नाट्यघराचे पाखे आनी रंगमंच लासून गोबोर जालो। संगीत सूर्य नटसम्राट केशवराव भोसले हांच्या 134व्या जयंती दिसाच्या पूर्व सांजेक ही दुर्घटना घडिल्ल्या कारणान कला माचयेवेल्या घटकांनी हळहळ उक्तायल्या। कोल्हापूरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ हांणी घडणूक थळाचेर भेट दिवन पळोवणी केली। मजगतीं मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी हे नाट्यघर पयले भशेन बांदून दिवपाचें उतर नाट्य कलाकारांक दिलां। आयज नागपंचम। श्रावण शुक्ल पक्षाच्या 5व्या दिसा श्रावणी सोमारा उपरांत नागपंचम ही श्रावणातली पयली परब व्हडा श्रद्धेन मनयतात। गोंयांत लेगीत भाविकांनी नागपंचम पारंपारीक उत्साहान मनयली। ह्या दिसा कांय जाग्याचेर वारुळाची लेगीत पुजा करतात। सैमातले सगळेच नाग विखारी आसनात। नागा विशीं आशिल्ले वेगवेगळे गैरसमज पयस करपा खातीर नागपंचमीच्या निमतान सर्पमित्र जनजागृती लेगीत करतात। आणि आता वचूया थेट खेळा मळार। पॅरिस ऑलिंपिक सर्तींत भालोफेकपटू नीरज चोपडान इतिहासीक कामगिरी करीत रुपिया पदक मेळयलें। काल जाल्ल्या निमाण्या सामन्यांत नीरज चोपडान दुसऱ्या थ्रोंत 89.45 मीटर भालोफेक करीत मोसमांतली सर्वोत्तम कामगिरी करून ह्या सर्तीत देशाक पयलें रुपिया पदक मेळवून दिलां। ह्या पदका सयत ताणें ऑलिंपिकांत सेगीत दुसरें पदक मेळयलां। हाचे पयलीं 2020 वर्सा टोकियोत जाल्ल्या ऑलिंपिक सर्तींत नीरज चोपडान भांगरा पदक मेळयल्लें। त्याच्या यशा खातीर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां परबी भेटयल्या। मजगतीं ऑलिंपिक सर्तींतल्या दादल्यांच्या हॉकी पंगडान कांश्या पदक मेळयलां। ह्या विजया सयत भारताच्या खात्यांत आतां 4 कांश्या पदकां जमा जाल्यात। काल स्पेना आड जाल्ल्या लढतीत भारतीय पंगडान 2-1 गुणांनी जैत मेळयलें। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हॉकी पंगडाक परबी भेटयली जाल्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दूरध्वनीवेल्यान संपर्क साधून हॉकी पंगडाचो कर्णधार हरमनप्रीत सिंह आनी तांच्या खेळगड्यांची तुस्त केली। आनी आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.8 अंश सेल्सियस आनी उण्यार उणें तापमान 25.1 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। संसद भवनात आयज भाजपाच्या अनुसूचित जाती जमातीच्या खासदारांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची घेतली भेट। क्रिमी लेयर तजवीजी संदर्भात जाली चर्चा। एर्नाकुलम पुणे मजगती धांवपी कोंकण रेल्वे मार्गावेल्या प्रवाशी गाडयेक थिवी स्थानकाचेर थांबो दिवचो राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांची राज्यसभेत मागणी। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला पर्वरे मंत्रालयात राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन समितीची जाली बसका। पावस आनी हुंवारात जाल्ल्या लुकसाणाचो घेतलो नियाळ। संवसारीक आदिवासी दिसा निमतान बाळ्ळी कुंकळीच्या आदर्श सभाघरात जाली खासा कार्यावळ। गुणवंत विद्यार्थी आनी मोलादीक योगदाना खातीर समाज बांधवांचो जालो भोवमान। पॅरिस ऑलिंपिक सर्तीत भालोफेकपटू नीरज चोपडा हाणें इतिहासीक कामगिरी करत जोडले रुपिया पदक जाल्यार दादल्यांच्या हॉकी पंगडान मेळयलें कांश्या पदक। राष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्र्यांनी भेटयली परबी। आनी आतां निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाक तुमी भेट दिवपाक शकतात। तशेंच डीडी गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995 म्हळ्यार 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 म्हळ्यार 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 म्हळ्यार 1228 चेर तुमी पळोवपाक शकतात। आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।